चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतवणुकींचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणका मते कार्यावळींत तुमकां सोमेस्ताक माय मोगाचो आनी उर्बेवरींत येवकार. आयच्या ह्या कार्यावळींत आमच्या मदें आसात पाय आनी धूव. पायचो वावर धुवेन मुखार व्हरपाचो प्रयत्न केला आनी पायन ताका आपलो पुराय सांगात आनीक सहकार दिला. म्हणटच ह्या कार्यावळींतल्यान तांचो अनुभव आनी तांचो तियात्रांतलो मोग तुमच्या मुखार हांव हाडपाचो प्रयत्न करतां. आयच्या ह्या कार्यावळींत म्हज्या सांगाताक म्हजे उजवे वाटेन लॉयना मास्कारेनेस आनीक दावे वाटेच्यान लॉरेन्स मास्कारेनेस आसा. तांकां प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव माय मोगाचो आनी उर्बेवरींत येवकार दितां. तर लॉरेन्स बाब, हें कंपोजिंगाचें जावं कांतारां रचपाचें हें भाग तुका कशें फावो जालें? हें म्हाका भुरगेपणासान उमेद आसली कांतारां बरोवपाची. धाकटुले पेजीर पासून हांव बरयतालो कितें मोतीन येता पळय तें, आनी तो चालूच आहा आजून पासून. कांतारां बरोवन उणी 1000 वयर तरी कांतारां बरयलीं आनी कोण कोण मायशीन येवन कांतारां ओत्ता तांकां दिता आनी म्हाका बरें दिसता आयकोतच म्हाजी कांतारां. तूं कांतारां म्हणना? हांव आदीं म्हणटालो 30-40 वर्सां आदीं नाचतालो तियात्रांत. तियात्र बरयल्या दाखयल्या नाचलां. मागीर हांवें तें काजो जालेले मागीर फकत हेल्पूच करूंक लागलो. म्हणजे कोणाक तियात्रान हें दिवंक जाय जाल्यार ओपनींग काडून कांत भात काडून दिवंक जाय जाल्यार तो दिता. हो आमचो एक बाब किस्तू मेलो तियात्रीस बरो कालांगूटचो. ताचे 5 तियात्रांक हांवें ओपनींग आनी ते ओपनींग काडपाक मायशीन येताले, तुजोच जावो म्हणटाले. जावं आमचो एंटनी सिल्वेरा ताचेय कॅप्टन तियात्र 2-3 तियात्राक हांवें ओपनींग आनी म्हणटाले म्हाजी चेडूं तेजे तियात्र. म्हणटच ही जी कांतारां जावं कंपोज करता जावं ओपनींग कंपोज करता, हे ओपनींग कंपोज करता आसतना तुका आख्खी तियात्राची स्टोरी सांगची पडटा काय तूं दुसरो खंयचोय विशय धरून ओपनींग तयार करता? आतां किस्तू जो काडटालो तेन्ना तो स्टोरी वयर काड म्हणटालो आनी आमचो कॉमेडियन एंटनी सिल्वेरा आहा तो म्हाका म्हणटालो स्टोरीक लागता तें काडनाका, समथींग डिफरंट काड. फॉर एग्जाम्पल आतां कॅप्टन म्हणून तियात्र ताणें गराब्याचेर बरयलेलो कळ्ळें, पूण ते गराब्याचेर स्टोरी तें ओपनींग काडूंक ना. एक बोटीचेर घाल्लो, बोटीचो कॅप्टन आसता कितें ती स्टोरी घालून तो ओपनींग डिफरंट कहो केलो. पूण तितूनय कळता कॅप्टन तर सारको ना जाल्यार ती बोट बुडोवंक पावता सारकें. ते भाशेन गराब्याचो तर वडील सारको ना जाल्यार गराब्याचें निसंटोन जाता. ते स्टोरी तेणें दाखयलेली. बाय लॉयना, तुज्या डॅडीचें पयलेंच कंपोजींग तुका केन्ना म्हणोंक योग मेळलो? हय, पयलेंच डॅडीन म्हाका कांतार दिल्लें. म्हाका दिसता स्कॉलान आसलें 9th or 10th स्टँडर्डान. सो ते फर्स्ट सॉंग हांवें स्टेजीर म्हटलेलें तियात्रान. तियात्र म्हणजे तो गांवचो तियात्र आहलो. तर त्या कांताराचो तुका उगडास आसतलो? वय आजून पासून उगडास आसा म्हाका. म्हणजे ते एक सॉंग आहलें नुस्तेकान्नीचें, कित्याक म्हजी मामी फिशर वुमन. सो मामी म्हणूंक लागली डॅडीक की कितें नुस्तेकाराचें कांतार काड. सो तेणें म्हाका नुस्तेकान्नीचें कांतार दिलें. सो उगडास आसा म्हाका आजून पासून. चार आमच्या ऑडियन्साक. हय. कोंगोची हांव नुस्तेकान विकूंक बसता बाजारान, दुडू जाय तो वेकटायला बँकान, जिवीत फुडलें सारूंक सुखान. कोंगोची हांव नुस्तेकान विकूंक बसता बाजारान, दुडू जाय तो वेकटायला बँकान, जिवीत फुडलें सारूंक सुखान. कोरस. खरेंच लॉरेन्स, जेन्ना तुवें कंपोज केलेलें कांतार तुजी धूव म्हणटाली तेन्ना
तुजी खुशालकाय? हय म्हाका खूब खुशालकाय भोगताली कित्याक म्हाजी कांतारां तें म्हणटा म्हणून. अशें कितले सुमार कांतारां तुवें तुजे धुवेक कंपोज करून दिली? आसतली 25 वयर तरी म्हणल्या तेणें, बाकी दुसऱ्यांनी म्हणलें कित्याक ताका हांव फोर्सूय करिनासलो कित्याक तें शिंगता आनी कामाक बामाक वयता म्हणसर ताका लागून. पूण तेणेन म्हणलां जावं तियात्रान जावं जागरान पासून आमच्या गांवान जागोर जाता घुमटाचेर तेचेर पासून तें नाचलां ट्रेसी बारबर म्हणल्यार म्हाजी कांतारां दोगांयनी. तुका तियात्र पयलोच तूं तियात्राच न्हेसलें तेन्ना तुज्यो उर्बा कश्यो वाडल्यो? पयलीं हांव फकत कांतारांच म्हणटालें. सो आतां एक तियात्र आसा न्हू, एका तियात्रान एकूच कांतार म्हणटालें. सो इतलें लायक म्हाका हें जातालें न्हू, लायक दुसरी एक पड्डो जालो मागीर दुसऱ्या पड्ड्यान नाचता, तिसरो पड्डो जालो चवथ्या पड्ड्यान नाचता. सो म्हाका हें दिसतालें एकूच कांतार म्हणटा आख्खे तियात्रान. सो मागीर म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी येयली आनीक एक्टिंगान भितर सरपाक. मागीर एक्टींग केलें. सो म्हाका तितूनूच आनीक लायक आनीक म्हाका करूंक कहें दिसलें. म्हणजे तुजो एक्टींग तुका खंयच्या तियात्रान पयलीं करूंक मेवली? कोणाचें सांगात? एक्टींग हें मेन म्हणटा तें म्हाका हांवें सेबीदे कलंगूटाच्या तियात्रान केलां. मागीर कंटिन्यू जालें तें मागीर ट्रेसीच्या तियात्रान आनी मागीर ते धाकटे रोल्स केले हांवें दुसरे. म्हणजे एक कांतार प्लस आनीकूय दुसऱ्या सांगाताय कांतार? वय चड हांवें ट्रेसीच्या बारी म्हटलां, ट्रेसी दे कलंगूट. आमी ते स्टार्टिंगूच स्कॉलान आसतना सावनूच बारोबर कांतारां म्हणटा टील टुडे आमी बारोबरूच म्हणटा कांतारां. तेच्या तियात्रानूय आमी बारोबरूच म्हटलां. बाय लयना, तुका खंयच्या तियात्रांक व्हडली अशी भुमिका करूंक मेवल्या? म्हाका आतां रिसंट केला तो ट्रेसीचे हितून, ट्रेसी दे कलंगूटान मेन रोल म्हणटा तो हो न्हू, बट सेकेंड मेन रोल म्हणटा पळय तसो मेवलो. आनी तेचे पयलीं सेबी दे कलंगूटाचे तितून मेन रोल आहलो म्हाजो. सो तितून पयलो मेन रोल केलो. सो म्हाका मातशें एक हें मेवलें, ओके नेक्स्ट कितें ऑपॉर्च्युनिटीज येयले न्हू, हांव येस म्हणटालें, ओके कोत्ता हांव मेन रोल. कित्याक हांव त्या फिल्डान पावलें न्हू, सो म्हाका इतलें कॉन्फिडन्स येयलें म्हाजे हितून. सो हांवें कंटिन्यू केलें मागीर. एक म्हणजे खंयच्याय कलाकाराक कांत म्हणोंक पडटात, म्हणटच तुका कांतारां येतात हाचेर तुजेर व्हडलेशें टेंशन नासलें. ना तुका दर एका तियात्रान म्हाका दिसता कांत पडल्यात हय. आनी कांताचो उगडासूय आसतलो. कांत तर खूब वर्सां जालीं म्हटलें हांवें, कित्याक मागीर म्हाका कांत दिनासलें कित्याक एक्टींग कोत्तालें न्हू. सो चड कांत ते पड्ड्यानूच आसता एक्टींग कोत्तना. सो म्हाका आतां दिवंक ना इतलें, खूब वर्सां पयलीं म्हटलें हांवें. तुवें ट्रेसी आनी कोणा सांगता कांतारां म्हटल्या? ट्रेसी बारी म्हटल्या आनी सोलोज खूब म्हटल्या. सोलोज मागीर एंटनी सिल्वेरा बारी म्हटलां आनी त्रियोज म्हटल्या. त्रियो म्हणजे हांव आनी ट्रेसी आनी एकलो चेडो आसतालो. म्हणजे आमी चड भुरगींच म्हणटालीं कांतारां. कंपोजींग करप तितलें सोंपें ना. पयले सुवातेर तुज्या गिन्यानान ट्यून बसोंक जायो. हय तर ट्यून कशें येतालें? ट्यून होच मॉडिफाय कोत्तालो, जावं इंग्लीश जावं हिंदी म्हाजें हें करून ते ट्यून पयलें हें कोत्तालो आनी मागीर ते आख्खें सब्जेक्टाचेर सारकें हें करून कांतार बरयतालो. कित्याक पयलें मुजोल म्हणटा आमी तें सारकें पडोंक जाय आनी मागीर एंडींग तुका मेसेज कितें दिवंक जाय तें सगळें हें करून बरयतालो. आतां कांतार आमी पळयता आसतना, कांतार आयकता आसतना ज्यो रायम्स जावं जी पद्दत आसा, हय तें रायमींग इम्पॉर्टंट. कित्याक रायमिंगाचेरूच तुका कांतार तें सोंपता. कितेंय रायमिंगां घाल्ल्यार तें कांतार हें जायना. तुवें आतां सोलो, दुओ, दुएट, ट्रियो, क्वार्टेट ह्यो सगळ्यो तरेची कांतारां? हय सगळी भाशेचीं बरयल्यां. तुवें आतां कंपोज केलां तितून तुज्या आवडीचें अशें कांतार खंयचें? चीट फोडून पळयल्या, वाचून कानांनी आयकल्या, चीट म्हाका धाडल्या इश्टान. चीट आयल्या म्हूण खोशी, वाजून पळयतकच दुखी,
चीट म्हाका ही आयल्या दुबायतान दुस्मान तुजो आसत वाटेर तुका मेवत राग तुज्या बोत्ता जिवान कांतार आयकात शितीदान आदी गोडप्याक आसलो मान आतां गोडपी पड्ड्या फाटल्यान आतां गोडपी पड्ड्या फाटल्यान आमीक तो मोजो आतां जाला दुस्मान कुमारीक कांतारां मोजी शिकोयता गालफान कुमारीक सांगता कला आसा रोगतान कला कोण शिकोना रावन मांयच्या पोटान हुशार ना शिकपान पूण बोल्ला गोरवान वडवीक आपल्या लोकांक सांगता भोंवोन गांवान गोडपी आसता त्रास ते काडटा गोडप्याक दिमान ताका करिना कांय वखमान गोडप्याक दिमान ताका करिना कांय वखमान म्हणटच ह्या कांताराचेर तुवें कोणाक तरी बरोच व्हडलो बाण मारला. वय कोणाक लागता तेणें घेवचो कित्याक खंय घडटा आजकाल तूं गोंया आसता आनी तुजी कांतारां भायल्या हितून ते थोडे आदीं थंय कोत्ताले रिकॉर्डींग करून व्हरताले कॅसेटीचेर म्हणोंक लायताले आनी रिकॉर्डींग करून व्हरून मागीर ते तिकडे आपूण म्हणटाले पूण मागीर थिसर कोणी फ्रेंड तुका कोवतात लिपोवन उरना सारकें. आयच्या कालच्या संवसारान जायते भोव अशें घडटा. इवन जायते फावटी म्हाकाय घडलां. म्हजींच कांतारां कॅसेटीचेर येतात आनी नांव दुसरो आपणाचेंच घालता. तुकाय अशें केन्ना तरी भोगलां? हय हय जायते फावटी भोगलां. आनी आतां हालींच एक इंटरव्यू घेतालो तेन्ना त्या भुरग्यान म्हाजेच कांतार म्हणून दाखयलें आनी नांव सांगतना ताका इंटरव्यूक विचारता ही कांतारां तुका कोण बरोवन दिता कोणाय तितून म्हणटा ताणें नांव सांगलें आनी दुसऱ्या बोलत्याचेंच नांव सांगलें. म्हाका काळजाक दूख जाली कित्याक एक कांतार घडटलो जाल्यार खूब त्रास काडून घडटा स्टोरी मनान हाडची पडटा ताका खूब हें जाता आनी ते भाशेन एंडींगूय हाडचें पडटा ताका गोश्ट कितेंय बरोवलें कितेंय हें जायना. आनी हें कांतार गांवान एका भुरग्याक म्हाका तो सब्जेक्ट दिलोलो काड म्हणून चेडवां जाल्यार चेडवां वरी स्टोरी आहली ती चेडवांक आतां हें आहा रेस्पेद आदीं कोण हें करून नासलें म्हणटो त्या वयर ताणें दिलो आनी तें गांवान ताणें म्हणलेलें सेबी म्हणून त्या भुरग्यान म्हाज्या फ्रेंडान म्हणलेलें बरें म्हणलेलें कांतार गांवान. मागीर एका डायरेक्टरान म्हणलें आपले कांतार दी म्हाज्या चेडवाक सांगलें कांतार मातशें डॅडीक सांग दी म्हणून आनी दिलें पूण तो इंटरव्यूक म्हाजें नांव सांगूंक विसरलो बोलत्याचेंच नांव सांगलें तीच म्हाका दूख जाली. खरेंच आमी आमच्या ह्या कार्यावळींतल्यान जायते फावटी जे लिपोवन आसलेले कंपोजर जावं जे रायटर हांचेर उजवाड घालपाचो प्रयत्न करता. जायते फावटी आमी पळयतात तियात्र बरोवपी कोण तरी XYZ आसता पूण आपण आपलो तियात्र अशें म्हणून ते लोकांक सांगतात पूण जेन्ना तो एक तियात्र पालकाचेर हाडटा दुसरो तियात्र तांच्यांनी पालकार हाडूंक जायना कारण ताणें तातूंत वावर केलेलो कांयच आसना. त्याच पासत आमी खेरीतपणी मागतात की जे भाशेन लॉरेन्स मास्कारेन्हास भाशेन जे बरोवपी जे कंपोजर आसात जे कोणूय कांतारांक येतात तांणी तांचीं नांवां सांगप हें सैमीक आसा आनी सांगोकूच जाय. बायल हय ना तुवें जायते तुजे डॅडीचीं कांतारां म्हटल्यान आनी दुसरें तुजे सांगाता कांतारां म्हणटाना तुवें पडयल्यान आनीक ट्रेसीच्या तियात्रांनी हांवूय तुज्या सांगाताक न्हेसतालो तातूंत एक ताणें एक ट्रियो तुज्या डॅडीन कंपोज करून दिलोलो उगडास आसतलो. हय उगडास आसा म्हाका. आमी जायते तियात्र करता तियात्रांनी मुखार वेता जायते फावटी ह्या तियात्राची जी न्हेसवण आसता हाचेर तुका कितलें लक्ष दिवचें पडटा? वय तो एक इम्पॉर्टंट फॅक्टर तियात्रांनी कित्याक एक तुका तूं तरी मेन रोल करता जाल्यार तुका केन्ना 2-3 मिनटांनी फास्ट चेंज करून येवचो पडटा. सो म्हाजें कितें हांव कितें करता आतां गेलें न्हू सो हांव म्हाजें सिस्टमॅटीक दवरता आनी पयलें आतां तुजो डिफरंट रोल आहा जाल्यार तुका डिफरंट मेकअप करचो पडटा. सो
स्टार्टींग डिफिकल्ट आसता, बट तुजें तूं मायंड सेट करून वयता आनी तूं सामकें सिस्टमॅटीक वयता जाल्यार तुका कांयच प्रॉब्लम आसना. म्हणजे हे सगळें खंयच्याय एका तियात्रान भाग घेतलो जाल्यार एका बायल कलाकाराक कितलो सुमार स्पेस जाता? बायल खूब जाता तें आनी विचारपाचें न्हू, तें खूब जाता. कित्याक म्हाकाच हांव तरी इतलें आतां न्यूत हें येयला, पूण कळता लायक म्हाका आतां इतलो दीस स्पेस जाता जाल्यार म्हाजेकीन चड आतां सामकी प्रोफेशनल आहा ती तांकां कितले याद आसतले पळय ते खूब आसता एक्सपेन्स. आयज मेरेन तूं कितलें तियात्र न्हेसलां? हें इतलें मेजूंक वचोंक ना, बट गांवांतले शोज खूब केला हांवें कंपेर्ड टू हे आमच्या तियात्र जाता न्हू, कमर्शियल तियात्र जाता. कंपेर्ड टू कमर्शियल तियात्र गांवांतले खूब केला. तुमच्या गांवांत दर एक तियात्राक तूं आसलात हांव लायक आमचे एक वाड्याचे फेस्त आसता न्हू, सो सगळे वाड्यांनी तियात्रांनी नाचलात हांव. खरेंच ह्या तियात्राच्या मळार जायतीं आंगां आसात आनी जायतें कितें शेणलेलें आसा. खरें म्हटल्यार हें सगळें एकठांय करीत जाल्यार तियात्र पालकाची ज्या लोकांनी सेवा केल्या तांची एक वेगळीच गांथोन तयार जातली. आनीक जे कोण शेणोन आसात तांकां खरें म्हटल्यार तांचो वावर खंय तरी नोंद जातलो. लॉरेन्स बाब, आमच्या ऑडियन्सा पासत आनीक एक कांताराच्यो 4 वडी. पावरे देवा सोबीत गोवा खाल्ले रे तोचून, जाल्यार पाके मुतरी गोंयचे काडलेलेत विचून, कितली वर्सां गोंयकार तुमचे रावतेलेत सोंसून, आतां माप बोलना तुमी दीस रावात मेजून, आतां माप बोलना तुमी दीस रावात मेजून. म्हारगाय वाडटा गरीब रोडटा न्हीद जायत केन्ना, चोर मोत्री चोरूंक लागल्यात विचारतलो कोण ना, सूस बँकान दुडू घालून ते मात्ता रे उडना, आतां गोंया आयला हांव हजारे अण्णा, आतां गोंया आयला हांव हजारे अण्णा. आतां खंयचेंय कांतार कंपोज करतलो जाल्यार ताका थोडो भोव अभ्यास करचो पडटा, थोडो रिसर्च करचो पडटा. वय करचोच पडटा रिसर्च न्हू, नाजाल्यार कितेंय घालूंक जायना. आनी कित्याक कॉमेडी पासून कांतार काडटलो जाल्यार आतां पळय थोडे जाण म्हणटा वल्गर उपारोना म्हणटा. कळ्ळें तुका? बाय लोयना, ह्या तियात्रांतल्यान तुवें तुजो फुडार करूंक जाता. ह्या तियात्रा उद्देशीं तूं खंय खंय पावता? पळय तियात्रांतल्यान तुका फुडार करूंक जाता, कित्याक तूं म्हणजे तुजें एक तें पॅशन आसता, तुजें इंट्रस्ट आसता, सो तो तरी तुवें फुडें येयलो जाल्यार तियात्राच्या फिल्डान जाल्यार तुका तुजो फुडार आसा. कित्याक तूं तियात्राच्या हितूनूच कितले गांवांनी वयताय, दुबय पावता, मागीर युकेनूय आसा आमचे कितले तियात्रिस्ट. सो हय, आनी तेजे वयरूय खूब प्लेसीचेर पाव येता. वळखूय खूब जाता, कित्याक आख्खे वर्ल्डान आमचे सगळे तियात्रिस्ट भोल्लेले आहा. सो तूं जितले दुसऱ्या गांवांनी भोंवताय तुका आनीक वळख जाता तुजी खूब ते हितून. आतां तियात्रांतल्यान आमच्या जिवितान कितें तरी बदल घडटा. जायते फावटी आमी जायत्यो गजाली लोकांक दाखयतात आनीक हें अशें जावचें न्हू, हें अशें जावंक जाय, आनीक हें अशें जालें जाल्यार अशें जातलें. तर कलाकाराच्या जिवितांत हातूंतल्यान बदल येता? वय येता, कित्याक म्हाजें सांगता म्हाजें तितून खूब येयला. कित्याक हांव एक रोल करता न्हू, मागीर तो रोल स्टेजीरूय करता आनी तेन्ना हांव म्हाजे लायफाचें चिंता आनी लायक हांव म्हणटा ओके म्हाज्याय लायफान तो हें जाता, सो हांवेंनूय इम्प्रूव करूंक जाय की हांव कितें रॉंग करता कितें आसता पळय तें. सो म्हाका दिसता लोकांच्या हितून जाता आसतलो इम्प्रूव, जे आमी पळय रोल करता लोकांच्या हितून जावंक जाय. आतां आमी तियात्र म्हणटा, आमी आपणायता जे भाशेन समाज हो बदली जावचो, जो समाजांत हे बदल घडचे, तर जी नवीं तरणाटीं पालकाचेर येतात तांकां जायते फावटी जें सोंपेपण तुका मेवलां तें सोंपेपण सगल्यांक मेळना. तर ताणें कितें करपाची गरज आसा? तशेंच हांवूय ते स्टेजीर आहलें, कित्याक म्हाका हें स्टार्टींग कोणाचो सपोर्ट मेळोंक ना, पूण म्हाजें एकूच कितें आहलें म्हाका करूंक जाय तें म्हाका करूंक जाय आसलें. सो आतां तूं तरी दुसऱ्याचें आयकोन हें करीत ओ
आपल्याक हो कितें म्हणटलो तो कितें म्हणटलो लोक उलयता हें कोत्ता तें लोकांचें आयकून बसत जाल्यार तूं खंयच पावचना. तर म्हाका कोण पळय पर्सनली हो कोत्ता म्हाजें जाणा स्टार्टिंगच्यान म्हाका खूब त्रास जाल्या पूण आतां लायक आतां लोक म्हणटा लायक ना हेका आमी म्हटलेलें हें करूंक पावचें ना हें तें खूब उलयलें. सो हांव कितें म्हणटा आतां कोण न्ही तरणाटी येवंक सोदता न्हू तुमकां कितें जाय तें तुमी करपाचें कित्याक तुमकां दुसरे लोक कितें सांगता ना हें केल्यार हें वायट तें वायट म्हणून पूण तुमचें कितें तुमकां हितून इंट्रस्ट आहा तुमचो टॅलंट आहा तो भायर काडपाचो एन्ड यू हॅव टू एप्रिशिएट युअर टॅलंट गो अहेड वीथ इट. खरेंच दर एकल्यान आपल्या भितरली जी कला आसात ताका पयलो विस्वासी रावंक जाय जाणें करून तूं दुसऱ्याक विस्वासी दवरतलो आनीक विस्वासीपणान हो सगळो वावर आहा तो लोकां मुखार हाडटलो. लॉरन्स बाब तुवें आयज मेरेन कितले तियात्र बरयले? हांवें आदी भुरगेपणांत बरयल्या 5-6 तियात्र बरयल्या आनी तेच्या उपरांत मागीर हांव लोकांक म्हणजे हो तियात्र बरोवपाक हेल्प करता कांत काडून दिता कांतारां काडून दिता उपरांत कितें जाय पळय तें बरयताय तियात्र तेंचे जाय जाल्यार कोणाचे आनी हें पूण हांव तितलें म्हाका स्टेज फियर कसो जालोलो आहा म्हणजे कित्याक एक पावट हांव तिरयो अशी हांव आदीं आंकवार आसतना भुरगो आसतना तिरयाक लागून फेमस जालोलो आनी म्हाका खूब जाण गांवचो लोक म्हणटाले पांडू म्हणटा म्हाका पेटणे पांडू तुजो तिरयो येवंक तर आमकां तियात्रान जावं आनी ते म्हाजे तिगूय भुरगे आहले ते सारके 2-3 पावट रिपीट येताले तिरयाक आनी तिरयो खंयच्या गांवांत त्यो जाले ते तिरयाक लागून फामाद जाले म्हणटच हांव तिरयान एकदां म्हणलें ट्राय मारतलो आनी ते तिसऱ्या मनशान म्हणटाना चुकयलो आनी ताका तें जायत ना तूं जाणा तिरयो म्हणटाना तिगांयचें सारकें हें आसूंक जाय सोलो जाल्यार तुज्यान एकल्याच्यान तांकां हें करिनासतना एकलोच म्हणून काबार करूं येता तो चुकता म्हणून म्हाका भितर वचूंक पडलें म्हळ्यार कितें लॉस हें कितें जालें आनी कांतार बरयलेलें आनी तेन्नासान म्हाका कितें कोण जाणा स्टेजीर भिरांत कशी दिसली. हें तुका पांडू नांव कित्याक पडलें? पांडू नांव म्हाका ते थोडे म्हणटा तियात्रान रोल केलो म्हणून आदी भुरगेपणान तियात्र नासतालो तेन्ना ते हवालदाराचो रोल केलो म्हाज्याच तियात्रान आनी बरयलो तियात्र कोण कहें कित्याक आनी तातूंत तो पांडू पांडूचो रोल केलोलो हांव कसलोय रोल करतालो तेन्ना म्हणजे भुरगेपणान उमेद कशी न्हू ते भाशेन धोबे पासून वाजोवन चेद्रां एकामेकाची जे 2 चेद्रां हाडले तेची हाडली पोड्डेके करून बांदताले मागीर फर्स्ट बेणाची तियात्र हांवें दाखयलो गांवांत कोपेलाचेर तो पायकोण म्हणून मागीर आनी 2-3 दाखयले मागीर वेलंकांनी निमाणान साल्वादोर सिल्वेरा कलांगूचो ताणें डायरेक्शन दिलें आनी ताणें एक्टिंगूय केलां तो तियात्र आमचो 2-3 कोडे दाखयलो वेलंकांनी म्हणून आनी तेच्या उपरांत हांव तियात्राचें हें आतां येयल्या म्हणटा ती म्हाज्या चेडवाक मातशें म्हाजें हें आनी चेड्याक ड्रामाचें येयलां तोय म्हाजे भशेन ल्हान आसतना घरान धोबे एकठांय करून वाजयतालो मागीर मामीन ताका ड्राम सेट हाडून दिलें आनी आयज ते भुरगे सगळे ग्रूप करून 5-6 जाण आयज तेंच्यांनी K7 म्हणून ग्रूप ते काजारांक पाट्यांक वाजयता आनी बरो चलता ग्रूप तेंचो K7. खरेंच खूब बरें दिसलें बाय लॉयना तुज्या विचारांतल्यान जायती आमी त्रास घेवन आमी कोश्ट काडून जायते कोश्ट काडून ह्या पालकाचेर मुखार आयल्या उपरांत जे भशेन तुजो डॅडी जायते त्रास काडून मुखार आयला आनीक उपरांत ताका नांव जालां जितले तूं त्रास काडटा तितलोच तुका तुजे काळजाक घोटाय मेवता आनीक तूं पालकाचेर नेटान मुखार वेता. खरेंच तुमचे मोलादीक विचार ह्या खिणांत आमी लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो. खेरीतपणी लॉरन्स बाब काळजाचे खोलायेकतान आनी बाय लॉयना तुमकां हांव प्रुडंट मिडियाच्या नांवान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. हांवूय तुका बाब तितून बाब आनी प्रुडंट मिडियाक तुमकां काळजाची खोलायेकतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुवें म्हाका संदी दिली आनी म्हाजी जाणवाय म्हाजी थोडी भर जाणवाय घेतली देखून तेच भशेन परत एक फावट तुमकां दोगांयकूय देव बरें करूं म्हणटा आनीक आयची ही मणका मोतयां कार्यावळ ह्या दोगांय सांगाता हांगाच सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.
आदेवस.